वास्को 5 वर्षाचे चलयेचो बलात्कार करून खून करपाच्या प्रकरणात मुरारी कुमार आणि उपनेश कुमार ह्या बिहारी तरणाट्यांक धरले। दक्षिण गोय एसपी सुनीता सावंतान माहिती दिली। शुक्रारा बिल्डिंगेच्या बांधकामाचे सुवातेर 5 वर्षाचे बंगाली चलयेची कूड सापडिल्ली। ब्रेस्तारा राती सावन ते गायब आशिल्ले। पुलीस धरल्यात तांचो क्रिमिनल रेकॉर्ड तपासतात। वास्को बिल्डिंगेच्या बांधकामाचे सुवातेर 5 वर्षाची बंगाली चलयेची कूड मेळ्ळी। बंगाली फॅमिली थंय बिराडाक रावताली। In this case, we were interrogating all the laborers who were present on the under construction site, and yes, certain leads came across, certain evidences came across, wherein we have zeroed down the two accused persons. Both are from Bihar. At this stage, I wouldn't like to disclose their names, and we have taken them in custody. We have arrested them. And yes, they have disclosed having committed this gruesome crime of rape and of killing the minor girl. We'll be taking them shortly for medical examinations and for collection of all medical evidences, and thereafter the accused will be sent to the court for obtaining their custody remands. Madam, how long they have been in Goa, these construction workers? As per the preliminary investigations, the accused are in Goa for last 1 year. I mean, before this family could come, this family had come around 9 months back, and they were before that over there in that construction site. मजगती मायना कुडतरीन एका अल्पवयीन भुरग्याचेर बलात्कार केला म्हणून एकल्याक पुलिसांनी धरलो। अल्पवयीन भुरगे खंय प्रेग्नेंट। भुरग्यांची परीक्षा सुरू असताना घरा मोडली, तांच्या शिक्षणाची वाट लागली। सांगोळडा घरा बुलडोज जाल्ले मिडियाकडे उलयले। मतां मागूक सगळे येतात, घरा गेली कोणूच येवना, रातभर रस्त्यार रावले। सरकारान रावपाची व्यवस्था करिना तो मेरेन खंय थंयच रावतले। आमदार केदार म्हणटा तांची व्यवस्था करपाचो खंय यत्न चल्ला। सांगोर्डा कोमनिदाद जमिनीवेल्या 22 बांधकामाचेर हायकोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण खर पुलीस बंदोबस्तांत कारवाई केल्या। बांधकामां उडोवची न्ही म्हूण थळाव्यांनी विरोध केल्लो। मतां मागपाक सगळे येतात, मात आता घरा गेली जाल्यार कोणूच येवंक ना। भुरग्यांची परीक्षा चालू असताना कारवाई, तांच्या शिक्षणाची वाट लागल्या, थळावे उलयले। आता आमी हे भुरग्यांचे कितें करपाचे? आनी भुरगे म्हणल्यार धाकटे भुरगे थोडे आहा, बाकीचे सगळे फ्युचराचे भुरगे आहा। नाल्यार तुम्ही आता म्हाका एक सांग पळय, आता फुडें शिकलेले आहा भुरगे, तेंचे एग्जामी आहा, सगळे आहा। हय रस्त्यार म्हाका सांगा पळय, तुचो परमोद सावंत सराक आमी रिक्वेस्ट करता की आमकडे इतले आता काय ना, आसले नासले सगळे पुंजी हिंगा घातले आमी। आता फुडें आमकडे कांय जायना म्हणून आमी तुमच्या पांया कडेन येयल्ले आहा। मातशें आमकां सगल्यांक आदार कर। हे भुरग्यांचे फ्युचर पळय, ते चेडवांचे 4 जाणांचे, चेडवांचे 3 जाणांचे लगीण आहा, ते लगीण तर मातशें चिंतूंक जाय आसलें तेंच्यांनी। आमकां कोणेन येवन विचारूंक, रातीक मच्छरान आमी न्हिदले, आमचे हाल कसले जाणा, आख्खी रात न्हिदोंक ना, आमी सगळे जागे रावलेले। आमकां जाय आमी आमचो वापर केलो पळय, तेन्ना तेंच्यांनी वापर केलो, तेजे उपरांत आमकां कोणेन आदाराक पावोंक ना। एक आमचो सरपंच, आमचो वॉर्ड मेंबर हो एकटो आहा म्हणून तो आमी इतली वर्सां हिंगा उरले, ना म्हणून आमी उरले, लेकीन तेकाय आदाराक कोण पावना। आमदार केदार नायक सांखोर्डा पावलो। तांची रावपाची व्यवस्था करपाचो खंय यत्न चल्ला, तो मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो। मुळात सगळ्यांक दुखतूच, कित्याक ते इतले वर्सां हांगा रावताले आनी कितें जालां ते गजाल बरी न्ही ती। सेंटिमेंट्स तांचे दुखावले ते नो डावट। सो तांकां लागून रिहेबिलिटेट करून कितें करूंक जाता तें आमी ट्राय करता आनी तें करतले आमी। कितें जालें, काल थोडे जाण हांगा कोण तरी आयले आनी इन्स्टिगेट करपाचें कांय काम करूंक ना, इन्स्टिगेट करपाचें काम करता। 2 मिनटांक आयले, 2 मिनटांक काडले आनी गेले। आयज कोण ना हेंच्या वांगडा, तांकां आयज फुडें कितें जालें आमीच करचें पडटलें, म्हाकाच करचें पडटलें फुडें वचून। आनी सरकार म्हणून ते आपले आयले, इन्स्टिगेट केले, आपली पॉलिटिकल पोळी भाजली मातशी उपरांत 2 मिनटांनी आनी गेले। आयज ना ते 2 मिनटां आयले तितले आयिल्ले ते। सो आमी ह्या लोकां वांगडा आमी आसा, तांकां कितें सपोर्ट जाय, कितें हेल्प जाय आमी करतले। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार। लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयांत बीजेपीचे स्टार प्रचारक म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, घरमंत्री अमित शहा, नितीन गडकरीची नावां। 40 जाणांच्या लिस्ट फायनल। गोय, कर्नाटकच्या फुडाऱ्यांचोय आस्पाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन स्टार प्रचारकांची नावां जाहीर केली। 40 नांवां आसा
तातूंत बरेचशे गोंयचेच लिडर आसात, आमचे नॅशनल लिडर. ताचे भितर आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाजी, आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगजी, होम मिनिस्टर अमित शाहजी, आमचे मिनिस्टर नितीन गडकरीजी, हे आमचे सगळे भायले आपल्या सेंट्रलांतले लिडर जे नांवां आसात की जे स्टार कॅम्पेनर म्हणून गोंयांक लागून हें केल्ले आसा. गोंयचे जे लिडर आसात ताचे भितर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडे, स्मृती इराणी, देवेंद्र फडणवीस, अभय पाटील बेळगांवचे आमदार, आशिष सूद आमचे दिल्लीचे आणि गोंयचे इलेक्शन प्रभारी, आमचे आदले प्रभारी सिटी रवीजी, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आमचे इंडस्ट्री मिनिस्टर माविन गुदिनो, आमचे वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक, आमचे पर्यटन मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर रोहनबाब खवटे, सोशल वेलफेअरचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, त्यानंतर आमचे निळकंठबाब हलनकर, गोविंद गावडे, अलेक्स सिकेर, विनय तेंडुलकर, चंद्रकांत कवडेकर, नरेंद्र सावयकर, दामोदर नायक, दिगंबर कामत, मायकल लोबो, प्रेमेंद्र शेठ, निलेश काब्राल, संकल रामणकर, कृष्णा साळकर, गणेश गांवकर, सर्वानंद भगत, सिद्धार्थ कुकळकर, आरती बांदोडकर, सुलक्षणा सावंत, समीर मांद्रेकर, तुळशीदास नायक आणि महानंद अशोककर असे एकूण 40 नांवां म्हणजे दोन्ही जिल्ह्याचे अध्यक्ष भितर 40 ते नांवां आसात. रोड शो आणि पब्लिक मिटींग दोन्ही जातले भितर ना एखाद्यान रोड शो केलो जाल्यार तिची पब्लीक मिटींग जावची ना, पब्लीक मिटींग केली जाल्यार रोड शो जावचो ना. पण भितरले एक कितें तरी करप हिशोब तर लोक तितले गॅदर जावं जाय न्ही बद्दल. लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर गोंयांत बीजेपीक अलर्ट. कांय गजाली पथ्यार ना. दाबोळेचो आमदार मंत्री मोविन उलयलो. थंय कोण वतलो कवर अप करतलो ते खंय थारतले. दक्षिण गोंयांत सगळ्यांक सरप्रायज मेळटले. पल्लवी 50 ते 60 हजार मतांनी जिखता. उमेदवार राजकारणां भायली आसा. लोकांनी खंय मानून घेतला. Because she is a new candidate, a different candidate from the run of the mill mutta tashe, not a politician exactly. So people have accepted that, and being a woman, म्हाका दिसता women also are going to rally and vote for her. तरानूय म्हाका दिसता चित्र क्लियर आसा. थोडेशे वीक पॉयंट आसा ते आमी कितें ते उलयला आनी ते कशे कोण वयतले कवर अप करतले. कॅम्पेन तशी बिल्डअप जावन दोनी सीट म्हाका दिसता comfortable win astali with quite a big margin. In fact, South it is going to surprise people. As I am saying, mark my words, 50-60,000 margin astalech. नॉर्थपेक्षा साऊथ चड सेफ आहा म्हणटा तुमी. नॉर्थपेक्षा साऊथ चड सेफ आहा म्हणटा तुमी. हांव घडी सावथा आसा म्हूण हांव मातशें बायस्ड आसपाक शकता, बट हांव खात्रेन सांगता सावथ सीट तरी आमी जिखले आनी खरेंच थिंगा हांव तरी थिंगा चड काम करता. आनी कारण तुमी जाणा आसतले, I have to also prove myself and I have to show that and convince the people much more so that there is a bigger majority in terms of votes for Bharatiya Janata candidate in the South. Not it was a foregone conclusion that we will win from the beginning. Now situation remains the same. काय बदल ना. उसगावा हिट अँड रन. MRF फॅक्टरी लागसार एक्सिडंट. कारवाल्याचे मोटारसायकलीन वचपी दिनेश केरकाराक मोखून फुज्जो. पाटलाग करून कारवाल्याक कुळ्या धरलो. दिनेश खंय पणजे ATSचो पुलीस. ताचेर सद्याक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची गोंयांत मोठी सभा जाली जाल्यार कुडचड्यां जातली. मात प्रधानमंत्र्याची गोंय भेट अजून निश्चित जावंक ना. मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. बीजेपीच्या कोर ग्रुपाची बसका जाली. तानावडे म्हणटा 28 एप्रिल ते 1 मे मेरेनची तारीख मागल्या. विश्वजीत म्हणटा प्रचार बरो चल्ला. दक्षिणेंत खंय बरो रिस्पॉन्स. दिगंबर उलयलो. सो सेकंड प्रचारांतल्या टप्प्यात कितें कितें करचें. सेकंड प्रचारांतल्या टप्प्यात जशें आमी म्हणटा की कॉर्नर मिटिंग्स आसतल्यो की तेच्याच बरोबर मेन सिटीनी मातश्यो व्हडल्यो मिटींग आसतल्यो आनी पब्लीक मिटींग आसतली. टेंटेटिवली माननीय प्रधान अजून ठरोवंक ना. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची डेट मेळ्ळी किंवा डेट केंद्रांतल्यान मेळ्ळी जाल्यारूच तेंची एक मिटींग टेंटेटिवली कुडचड्यार जावपाक शकता. जाली जाल्यार ती कुडचड्यार जातली डेट दिली जाल्यार. अदरवायज आमचे सेकंड लायन लिडरशीप जी सेंट्रल आहा तेंच्यांतलो कोणूय आयलो जाल्यार तेज्यो वेगळ्या सिटींनी म्हणजे मडगांव आसतलें, म्हापसा आसतलें, फोंडें आसतलें, अशे नॉर्थ सावथ वेगळे कडेन मिटींग जातल्यो. तानावडे म्हणटा 28 एप्रिल ते 1 मे मेरेनची तारीख मागल्या. केन्नाय थारो शकता. टेंटेटिव्ह 28 ते 1 तारीख पर्यंत केन्ना तरी एखादी डेट आमकां मागले.
आनी तातूंतल्यान मोस्टली ती सभा ही दक्षिण गोंयांत करप कुडचड्यार म्हणून अशें आयकल्लें. कुडचड्यार अशें टेंटेटिव्ह ठिकाण जें कुडचड्यार अशें करप अशें थारायल्लें आसा. रोड शो आणि सभा होणार की फक्त कोणाची मोदींची होणार सभा. रोड शो जो आहे ते त्या भागातले आपले मंत्री आमदार वगैरे ते करणार आणि प्रत्येकाने आपापल्या मतदारसंघामध्ये छोट्या छोट्या मिटिंग्स ज्या आहेत त्या करायच्या असं ठरलेलं आहे. विश्वजीत म्हणटा प्रचार बरो चल्ला. दक्षिणेत खंय बरो रिस्पॉन्स दिगंबर उलयलो. पार्टीक बऱ्यापैकी काम चल्लां. दोन्ही कडेन लीड आसतली. दोन्ही कडेन भोवमताने लीड आसतली आनी आमचो प्रयत्न की आमचे दोन्ही मतदारसंघातल्यान चडांत चड आमी भारतीय जनता पार्टी आनी मोदीजी जे नेतृत्वाक मतदान लोकांनी करचे. पण आमचो प्रचार व्यवस्थित चल्ला. कार्यकर्त्यां मदीं उत्साह आहा आनी सगळो लोक जागृत आहा. तुमीच पळयता न्ही ट्विटराचेर सगळे घालता. रोजचे आमी घालता. रिव्ह्यू घेवपाक इलेक्शनाचे कॅम्पेनिंग कशें चल्लां ताचो रिव्ह्यू घेवपाक मिटींग 8 दिसांनी घेतात. रिस्पॉन्स एकदम बरो. रिस्पॉन्स इज व्हेरी गुड. एब्सोल्युटली देर शूड नॉट बी एनी प्रॉब्लेम अकॉर्डिंग. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा एअरपोर्टा लागीं टॅक्सी ड्रायव्हराक मोपा पुलीस स्टेशनाच्या PSIन मारलो म्हूण इशू. टॅक्सीकारांचो पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा. PSI खंय सिव्हिलार आशिल्लो. बेश्टोच मारलो म्हूण ड्रायव्हर सांगता. PSI आड टॅक्सीवाल्यांची कागाळ. सस्पेंड करचो म्हूण मागणी. येवपाक म्हणून भायर येतालो. फील गोवाच्या एंट्री थंयसरूच पावलेलो. पिकअप करतात थंय. कोण तरी सिव्हिलान येयलो आनी फाटल्यान म्हाका घट धरलो म्हणून हांव भियालो म्हणून आतां हांव भियालो कित्याक फाटीं आमी गाडये धरताले रेंट कॅब. म्हटल्यार ते रेंट कॅबवाले काय म्हणून हांव हात सोडलो तेचो आनी धांवूंक स्टार्ट केलो. धांवलो फुडें आनी फाटल्यान तो म्हाज्या फाटल्यान तोय धांवलो आनी म्हाका तेणी घट धरलो आनी म्हाजेर मारले तेणी. तकलेर मारली, कानार मारली, 4-5 थपडां मारली म्हाजेर तेणी. घट धरली आनी चेन म्हाजी तोडून उडयली. पळय शर्ट बीन पळय पिजून उडयला तो. पळय ही चेन म्हाजी गळ्यान आसली ती तोडून उडयली. शर्ट पिजला आनी घट धरली. मारूंक स्टार्ट केलो म्हणून थंय आमचोच एक टॅक्सीवालो आसलो. तो ताका विचारपाक गेलो तूं ताका मारताय कित्याक. तेन्ना तेणी काडले आनी नेक्स्ट ताका पुलीस म्हणून सांगूंक लागलो. म्हणून तो बाबडो बाबा ओगीत रावलो. मागीर सगळे आमचे टॅक्सी कार येयले आनी तो मारीतूच ओडीतूच म्हाका घेवन गेलो मागीर भितर. आतां हांव म्हाका 1.5 वरां जाली आनी टॅक्सी घेतली हांगा गाडी चलयता एअरपोर्टार. आयज मेरेन तेणी म्हाका कितेंच ना म्हाजें कितें कोणा वांगडा हें ना पुलिसां वांगडा. म्हाजी नाल्यार तुमी हें काडा. पुलिसेर केन्नाच म्हाजी हें नासतली ही म्हटल्यार कितें कंप्लेंट येयलो आनी फाटल्यान घट धरलो तेणी म्हाका. एक शेमलेस. खंय तरी आमकां जर आयज आमी कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार दितलेत जर ह्या भुरग्याक न्याय मेळना जाल्यार आमकां फुडली स्टेप इवन डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा कडेन वयचे पडले तरी आमी थंय वयतले. ह्यो ऑफिसर सस्पेंड जायना तो मेरेन आमी ह्यो लढो चालू दवरतले. पुलिसान टॅक्सीकाराक मारलो म्हणटा ते सारकें न्ही म्हूण पुलीस सांगतात. टॅक्सीकार खंय ट्युरिस्टांक फुसलायतालो. तोतयागिरी करतालो. आपल्या गाडयेन तांकां व्हरपाक सोदतालो. तेन्ना पुलिशेन ताका आडायलो. टॅक्सीकारान फुज्जो मारपाचो यत्न केलो तेन्ना पुलिसान खंय ताच्या फाटल्यान धांवन ताका ताकद लावन धरलो. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. थिवे कणसा ट्रक आनी स्कूटरीचो एक्सिडंट जावन स्कूटर चलोवपी सुजाता साळगांवकर आगताक सोंपले. पुलीस तपास चल्ला. कांसापोट थिवे हांगासर एक एक्सिडंट जालो 2 व्हिलर आनी ट्रकाचो. जे चेडूं एक आसले सुजाता साळगांवकर म्हणून जे नासनोरचे चेडूं 26 वर्सांचे. ते कामाक लागून ते सायडीनसून येताले आनी ट्रक अस्नोड्या सायडीन वयतालो. ते ट्रकान ते 2 व्हिलरीचेर धक्को मारलो आनी ताका वडी दिले आनी ते चेडूं आगताक खलास जालें. ते कोलवाड पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन करून पंचनामा केलो आनी बॉडी GMCन धाडला. तेजे चेडूं सुजाता साळगांवकर आयज तेचो बर्थडे बीन आयज आसलो. फॅमिली आयज आतां हांगासर सगळीं तेंचे फॅमिली आनी गांवांतले लोक येयल्यात कोलवाड पुलीस स्टेशनाचेर. एक ट्रकान गाडी मारली आनी ट्रक ड्रायव्हर आहा तो थंयच्यान पळोवन गेलो. तेन्ना त्यो तेंच्या फॅमिलीचो आनी तेंच्या लोकांचो डिमांड आहा की जो पर्यंत त्या ड्रायव्हराक पुलीस एरेस्ट करना तो पर्यंत आमी जी बॉडी आहा ती पोस्टमॉर्टमाक पळोवपाक दिवचें ना म्हणून. स्टुडंटा खातीर गोवाचें नांव सांगूंक सोदता. मतदारांमदी जागृताय जावची म्हूण सांखळे उत्सव 2024 आयोजन. सांखळे रवींद्र भवनात मतदानाची जागृताय करपी रांगोळी. दिंडी सयत मिरवणूक काढून जागृताय केली. दिवचलेच्या 3 विधानसभा मतदारसंघातल्या लोकांचो आस्पाव.
आयज आमी उत्सव 2024 हो ऑर्गनायज केल्लो. ह्या भितर बिचोली तालुक्याच्यो तिनूय असेंब्ली कॉन्स्टिट्युन्सीज पार्टिसिपेट जाल्ल्यो. त्याच बरोबर आमी नॉर्थ गोवा कलेक्टर हांच्या संयुक्त विद्यमान हो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो. तातूंत ही जी रांगोळी आसा ती ऑनरेबल कलेक्टर नॉर्थ हाणें सकाळीं इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी फुडल्या 7 दीस ही रांगोळी पब्लिके खातीर उक्ती आसतली. सगळ्यांनी रांगोळी पळोवची अशी हांव अपील करतां. हो उत्सव आसा तो आयोजीत केल्लो की मतदारां भितर जागृती जावची. आयज आमच्या ह्या कार्यक्रमाक एक 500 लोक उपस्थित आसले आनीक हे फुडल्या 1 म्हयन्या खातीर प्रत्यक्ष मतदारां मदें वचून आनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान अवेरनेस करतले आनी सादारणशे 2 लाख वयर लोकां मदें ते अवेरनेस करतले. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.